नमस्कार. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी म्हणल्या उलोवक आणि राज्य सरकार हांच्यांनी केल्ल्या रिक्वेस्टाचेर आज सकाळपासून आम्ही सगळ्यांनी जनता कर्फ्यून मोठ्या प्रमाणात सहभागी जाले. 100% सक्सेसफूल जालो. म्हाका दिसता आयज सांजे 9 उपरांत सुद्दां आमी कोणीच भायर सरचे न्हू. कोरोना व्हायरस हाच्या विरोधात लढपा खातीर सगळ्यांच्या सहकार्याची गरज आसा. पुलीस स्टाफ हांकां सगळ्यांक तुमी सगळ्यांनी सहकार्य करचें. आमच्या खातीर वावुरपी डॉक्टर्स, पॅरामेडिकल स्टाफ हांचो खरोखरूच राज्य सरकारच्या वतीन हांव उपकारी आसा. गोंयांत जनता कर्फ्यू म्हणटा तो यशस्वी जाल्लो आसा अशें दिसता. ओ एक बरे गोंयकार, स्वाभिमानी गोंयकार आपली ओपिनियनां दिनाशिल्ले. ओ एक बरे जर्नलिस्ट बरयनाशिल्ले हाजेर. जाल्यार आज कितें जावपाचें? आज हेच लोक जे जनता कर्फ्यूचो जय जयकार करतात सोशल मिडियाचेर, ह्या लोकांक हाडून मतां मारपाक भरपाचे, संघटीत करून आनीक कम्युनिटी ट्रान्समिशन कोरोना व्हायरसाचें गोंयांत जावन पडपाचें आजूच. म्हणल्यार आमी आजूच त्रासान पडपाचे. पूण जावं आज जालां तें बरें जालां. मूत तांकां आयल्या आनीक बेटर सेन्स हॅज प्रिवेल्ड. बेसिकली सेन्स हॅज डिफिटेड नॉन सेन्स. देशाचे पंतप्रधान जो आसा त्याने जो उलो मारलो की आयची 22 तारीख आयच्या दिसा की सगळ्यांनी घरांनी बसून रावचें, कोणूच भायर सरचें न्हू. तेजे ह्या उल्याक सगळ्या त्या लोकांनी की आयज सगळे तरेचे देशांत आनी गोंयांत सगळे तरेचे लोकांनी हें पाळिल्लें आसा, बंद पाळिल्लें आसा आनी लोक भायर सरना. कित्याक आमची भुरग्यांची काळजी, आमची जाणट्यांची काळजी, प्रत्येकाची काळजी जी आसा. आनी हांवें पळयलें आयज खंयच आयज भुरगीं भायर सरना, जावं बायलो भायर सरना, दादले भायर सरना, कोणूय जाणटे भायर सरना, कोणूच भायर सरना. हांव टीव्हीर पळयतालो आनी आयज घरा बसून आनी आमचे कार्यकर्ते जे आसा, हांव कार्यकर्त्यां कडेन उलयतालो, आमचे कार्यकर्ते वर्कर आमचे वेल विशर, आमचे फ्रेंड्स हेंचे कडेन उलयतालो. आनी हें उलयता आसतना सगळे कडेन तेंचे म्हणजे म्हाका म्हायती येयली ते प्रमाणे सगळे कडेन बंद आसा. आनी हें अशेंच बंद 9 वरां पर्यंत आमी दवरपाक जाय. आनी हें तर दवरलें जायत जाल्यार हें आमचेच खातीर आसा. आणि तो आदेश, ती आज्ञा पाळून आज दिवसभर घरानूच एक खास करून म्हजी हॉबी आसा ते म्हणल्यार रिडींग आणि पुस्तक वाचन आज केल्लें आसा. त्याच प्रमाणे थोडोसो वेळ जो आसा तो घरच्या मंडळीक दिवन आणि ह्या दिसांनी जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीचे थोडोसो धामधूम आशिल्लो आणि त्या संदर्भात थोडीशी रेस्टूय आशिल्ली. त्या निवांत 1-2 वरां घेतिल्ली आसात, आराम केल्लो आसा. सबंद गोंयकारांचे हांव आवार मानता एज अ मंत्री ह्या नात्यान की आज जो आदेश किंवा जे ऐलान केल्लें आशिल्लें, आव्हान जें केल्लें आशिल्लें पंतप्रधान, आज ताचें काटेकोरपणे आज ताचें पाळप जाल्लें आसा.